예수
सासना सुख भी सरकार. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी मोग करचो तो जेजू, आमी पळोवंक आयिल्लो तो जेजू, आमी अनभोगो सोडूंक आयिल्लो तो जेजू, आमी गुण जायचे म्हण आशेवन फातयेवन हांगासर पळोवंक आयिल्लो तो जेजू आमचे समकार आसा. तो आज आमकां समेस्तांक मोगान वेंगता, तो आमकां स्वागत दिता, आमचे कश्ट तो आयकता, आमचे बेजाराय तो पयस करता आनी जे आशिर्वाद आमकां जाय तो आमकां फावो करता. असल्या वर्त्या समयाक आमी आमचें आराधन करया. आतां आमची तकली बागोवन आमचो नमस्कार, आमचो मान आमी आमच्या समयाक सगळ्या काळजानात आमी पाठोवया. ये देवा सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. Gesù Krista, tu sergicha, serpodum tuka naman karta. वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आमचे हात आमी वर उबारन आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता.
सगळे आमच्या काळजान सोम्याक आमी आराधन करया. आराधन तुका सोम्या जेजू, 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 होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुति तुका सोम्या जेजू, स्तुति तुका सोम्या जेजू, वंदिता तुका सोम्या जेजू, वंदिता तुका सोम्या जेजू, हर्षिता तुका सोम्या जेजू, हर्षिता तुका सोम्या जेजू, वाकंठा तुका सोम्या जेजू, वाकंठा तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 मोगाळा जेजू, तूं ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत कोरोस आनी संपूर्णपणी हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा आनी ह्या पासत तूं म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय. हांवें जायतीं पातकां केल्यार सोम्या तुवें म्हाका बक्षिलें. सोम्या जेजू, आज म्हाकाय तूं एक बोगसाण्याचो व्यक्ती कर. म्हजे थंय तूं बोगसाण्याचो शेगूण तूं वोत. तुवें पेद्रूक सांगले परी सोम्या, हांवें म्हज्या पेल्याक 70 पोटी बोगसूंक म्हाका आधार दी. जेजू, म्हज्या पेल्याक हांवें 7 पोटी बोगशी नासतना तुवें म्हाका दिल्लो आदेश हांवें मोडला. अशें म्हज्या जिवितांत 7 कंत बेजाराय हांवें अनुभव केला. तर जेजू, ह्या आराधना वेळी हांवें म्हज्या पेल्याक बोगसूंक बरें मोन म्हाका दी. ह्या घडये जेजू, तुका भक्तीन आनी भावार्थान हांव आराधन करतना तुजो मोग करूंक म्हाका तूं कुमोग कर. तुजो अनभोग सोडूंक म्हाका तूं कुमोग कर. तुजी विशेष सकत म्हजे थंय वाळून दी आनी अशें आज हांव गूण जावंक म्हाका तूं आदार दी. हांगातान हांवें पाटी वेताना जेजू, एक नवो व्यक्ती जावन हांवें पाटी वचशें कर. जेजू, म्हाका तूं बक्षी. जेजू, म्हाका तुजें बोगसाणें दी. जेजू, म्हज्या पेल्याक हांवें बोगसूंक म्हाका आधार दी. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुर्सांतावन आमकां बक्षिल्लो जेजू आमचे समकार आसा. तो आमची काळजां आनी मनां जाणा. त्या दीस तितले कश्ट व्हडले सोंसतना आमकां बक्षिल्लो जेजू आजय आमकां बोगसूंक आशेता. तशेंच आमी हेरांक बोगसूंक आमकां आपोवणें दिता. आमचे मुखार
आमचो मोगासो जेजू आसा. तूं आज कसो आयला इनंगी घरांत आवन तो तुका तसोच पळयता. तूं पातकी म्हूण तो पळयना, ते सुमार सुखी केल्याय म्हूण तो पळयना. ताका तुवें मान दिवनाय, ताका तुवें गौरव दिवनाय, ताका तुज्या जिवितांत तुवें जागो दिवनाय, हें कांय जेजू आज पळयना. कित्याक तो बोगसाण्याचो देव, तो मोगाचो देव, तो काकुळटीचो देव. आनी असलो जेजू आमचे समकार आसा. ताका आमी ह्या घडये आमच्या सकाळसावन मौनपणी आराधन करया. आमच्या आराधन ताका आमी भेटोवया. आमी सांगया जेजू, तूं बोगसाण्याचो देव, तुवें म्हाका कुर्सातावन बोगशिलें. म्हाकाय म्हज्या पेल्याक बोगसूंक आदार दी. म्हाकाय एक बोगसाण्याचो व्यक्ती कर. मौनपणी आतां आमी आमच्या सोम्याक आतां आमी आराधन करया. आमची जबाब जावं दी. आमी तुका आराधन करताव, आमी तुका आराधन करताव, आमी तुका आराधन करताव, आमी तुका आराधन करताव. जेजू सर्व दयाळा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्व मोगाळा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू मोरयेच्या पुता, आमी तुका आराधन करताव, जेजू कुटुंबांत जल्मून कुटाम पवित्र केल्ल्या, आमी तुका आराधन करताव, जेजू काकुळटीच्या दर्या, आमी तुका आराधन करताव, जेजू मोगाच्या सागोरा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू जिविताच्या उंड्या, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गा संसाराच्या राया, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गींच्या वैसा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू बऱ्या नितीदारा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू मुनसुबीदारा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गींच्या देवा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गींच्या दारा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गींच्या सता, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गींचे वाटे, आमी तुका आराधन करताव, जेजू सर्गींच्या जिविता, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या सर्वा आणि जीवा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या काळजाच्या धनिया, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या सर्वा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या सोडवणदारा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या तारोका, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या खऱ्या इष्टा, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या रक्षका, आमी तुका आराधन करताव, जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या, आमी तुका आराधन करताव, मोगाचे नो सडती कोले आमच्या काळजाताव नो घालन सोम्याक आमी आमचे स्तकी आराधन करया. आमचे कसके उल्यात आमी सोम्याक भेटोवन सोम्याचे आराधन भजन आमी करया. तो व्हडतो देव आमचो, ताका सर्व महिमा आनी आराधन फावो. तो आमचे आराधन मानून घेता आनी आमकां जे कितें जाय तो दिता. मौनपणी थोडो वेळ परत आमी ताचें आराधन करया, ताची हजरपण आमी बघया.
ताजो अनुभव आमी ह्या आराधना मुखांतर जोडया. आता एका गिता मुखांतर सोम्याचे आराधन आणि भजन आमी करया. आराधने 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 निಮಗೆ आराधने आराधने ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡ ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ
आराधन तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू उपलाभ तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जेसू वाकणता तुका सुमिया जेसू उबळसिता तुका सुमिया जेसू तुका हांव जय जय म्हणटा जेसू तुका हांव हर्षिता जेसू तू म्हाका जाय जेसू तू म्हाका जाय जेसू म्हाका तू गुण कर जेसू म्हाका तू गुण कर जेसू तू मुजो जेसू तू मुजो जेसू हांव तुका वाखणटा जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 मोगाच्या भाऊ भयणीनो सुम्यान ताच्या मिसावा वेळार सबारांक बरें केलें सबारांक गुण केलें सबारांक बरी भलायकी दिली आमकांय आमच्या जिवितांत जेजू हर एका दिसा म्हणले बरी हर एका घडये म्हणले बरी सांबाळटा राखता आमकांय तो बरें करता ह्या सर्व ताच्या उपकारां खातीर ताणें आमकां आमच्या जिवितांत फावो केल्या सर बेसावां खातीर आशिर्वादां खातीर आमी ताका अर्गां दिवंक फावो 10 जाण कोटकार नितळ जाल्ले पण तातूंत फाटी आयलो एकलोच जेजूक थँक्यू म्हणूंक जेजूक अर्गां दिवंक जेजू तुवें म्हाका बरें केलें जेजू तुवें म्हाका गुण केलें जेजू तुवें म्हाका नितळ केलें जेजू म्हाका तुवें जें कितें जाय आसलें तें तुवें म्हाका फावो केलें म्हज्या जिवितांत आसली नाली साय आसली ती तुवें पयस केली म्हूण सांगूंक आयलो एकलोच मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत सगळो दीस सबार राटावळी आमकां आसात सबार कामां आसात 26 वरांत 1 मिनीट म्हणी वा थोड्यो घडयो म्हणी आमी बसून जेजू तुवें म्हाका आज हें सर्व केलें तुका जेजू थँक्यू जेजू तुका जेजू अर्गां आमी मुळेंगी हांगासर उरतो अवकाश आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सुमी आमचे समकार आसा ताचे मास जावन ह्या उंड्या रुपार तो आमकां आयकता सुम्यान आमकां आमच्या जिवितांत केल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया ताका आमी थँक्यू म्हणया तो आमकां आयकता कशें एक भुरगें आपल्या आवयक वा बापायक कितें दिताना मोगान थँक्यू म्हणटा आनी हांसता त्याच मनोभावान आमी सुम्या थंय आमचो मनोभाव दाखोवया मोगान आमी म्हणया जेजू तुवें म्हाका साबार उपकार केले जेजू वय थँक्यू जेजू तूं सदांच म्हाका आयकताय जेजू थँक्यू जेजू एक घडी बोरू आमची अर्गां उले आमी सुम्याक समर्पिया आमची सवाब सावंदी अर्गां तुका अर्गां जेजू मोच्या सांगता म्हणया अर्गां तुका अर्गां जेजू मोच्या परत एक फावटी आमी सांगता म्हणया अर्गां तुका अर्गां जेजू मोच्या आमचे हात आमी आमच्या उस्क्यार उक्ते दवरया सुम्याक आमी सगळ्या काळजांत आमी अर्गां दिवया मोगाळा जेजू ह्या सक्रामेंता मुखांत्र तुवें तुज्या हजारपण आमकां दिवन तुजो दैवीक अनुभव आमी आमच्या जिवितांत भोगिसो केलाय तुज्या येण्या वरवीं जेजू
हांव बागी जाला म्हाका एक नवो व्यक्ती कर्ण मुजे थंय एक नवें व्यक्तित्व तुवें रचलाय ह्या पासून हांव तुका अर्गां दिता जेजू आनी गायता जेजू मुजा जेजू हांव पातकांत आसल्यारी तुवें म्हजो वर्तो मोग केलाय जेजू हांव तुजे मुखार रावूंक ना फावो तरी तुवें म्हाका संपूर्णपणी वळखून घेवन म्हज्या जिविताची नालिसाय पयस केल्याय म्हजे पासत मनीस जावन जेजू कुर्सार तुकाच तुवें दिलाय म्हाका एका पत्क्याक तुवें नवें जिवीत दिलाय ह्या पासत जेजू काळजांत हांव तुका हांव अर्गां दिता आनी गायता अर्गां तुका अर्गां जेजू मुजा जेजू म्हज्या गरजे आकांतांत म्हाका सांगातपण गरज आसतना तूं म्हजे बगलेनच रावून म्हाका तुजो सांगात सदांच तुवें दिलोय म्हाका कोण कुमो करीत म्हणून खंत उसारतना तूं म्हज्या बगलेनच रावून म्हाका तुजो सांगात सदांनीत दिवन आयलोय म्हजे कश्ट दूख वांटून घेवंक कोण एकलो सारको व्यक्ती म्हाका मेळ्ळात म्हूण हांव चिंतो नासतनाच तूं हर एका घडये म्हणले परी म्हाका सोसणीकायेन आनी मोगान आयकून आयलाय आनी जेजू म्हजी सर्व खंत आनी दूख तुवें पयस केल्याय ह्या पासत जेजू हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता आनी मोगान तुका हांव गायता अर्गां तुका अर्गां जेजू मुजा जेजू म्हाका तुवें बरें कुटुंब फावो केलाय आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आसा मोग आसा संतोष आसा सबार पोवटी आकांतांची काळी मोडां आमच्या कुटुंबाचेर धांपण घालतना तूं आमच्या कुटुंबाचो रक्षक जावन तुवें आमकां सर्व आपाय आनी अनवरांत हांव निवारलाय जेजू आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां बाळांक तुवें सांबाळून व्हेलाय युवा जनांक बरो फुडार तुवें फावो केलाय आमच्या कुटुंबांत असल्या सर पिडेस्त भावा भयणींक तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुवें आधार दिलाय कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केलाय आमची कुटुंबां आर्थीक रितीन तुवें बलिश्ट केल्याय ह्या तुज्या सर्व उपकारां खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता आनी परत तुका मोगान आमी गायता अर्गां तुका अर्गां जेजू मुजा जेजू म्हाका तुवें वैयक्तीक रितीन सबार कुमोक केल्याय हांव कश्टांत आसतना नश्टांत हांव संपडातना दुखांनी अडचतना पिडेंत हांव कंगल जातना कुडींत हांव नित्राणी जातना मोतींत खंतीन हांव बुडतना आनी आत्म्यांत तुजे तावन पयस हांव सरतना तूं म्हाका कुमोक करूंक म्हजे सरशीं धांवून आयलाय म्हाका तूं सोडवणदार जालाय जेजू म्हजो इतलो वर्तो तुवें मोग केल्ले पासत हांव तुका अर्गां दिता आनी परत हांव गायता अर्गां तुका अर्गां जेजू मुजा परत एक फावटी आमी गावया अर्गां तुका अर्गां जेजू मुजा म्हाका चुनो हेर आमचे अर्गां विनवण्यो आमचे स्तकी आतां आमी सम्याक समर्पिया आनी ताका आमी अर्गां दिवया तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका
सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोडांत तुजो मुखारी हाडटा वर्गां तुका वगडां तुका स्तुती तुका वंदन तुका वर्गां तुका वगडां तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत तुमच्या सागा दिताय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत तुमच्या सागा दिताय आमच्या हात आम्ही वर बारनं स्तुति तुका समया जेसु वंदन तुका समया जेसु होगोल सेतान तुका समया जेसु वाकंटा तुका समया जेसु स्तुति तुझी गायतान जेसु अर्गान तुका समया जेसु अर्गान तुका समया जेसु अर्गान तुका समया जेसु हालेलुया 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 मोगाचनो देवाची उतरात आम्ही ऐकूंक उबी रावया मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता तो वळो पेद्रून जेजूस अशें येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीयेत 7 फावटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्हय बगार 770 फावटी देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाचें णव दायकन बसा सात फावटी न्हय बगार 770 फावटी तुवें तुज्या पेल्याक बक्षिजे म्हणून पेद्रूक उलो दिल्लो तसो जेजू आज आमकांय आमच्या पेल्याक 7 फावटी न्हय बगार 770 फावटी बक्षिजय म्हणून आमकांय उलो दिता जेजू क्रिस्त सतय मोगाच्या भाव भयणीनो बक्षूंक सुलाभ गी बक्षूंक सुलाभ गी सुलाभ कश्ट कितल्या जाणांनी प्रयत्न केला बक्षूंक सबारांनी केला सकडांनी केला पूण सबार पटी आमकां कश्ट भोगल्यात न्ही गी त्या पासत बक्षण्या विशयांत उलयतना प्रत्येक रितीन आयच्या वासाप आमी आयकतना 2 संगती आमच्या मोतीक येतात 2 सवालां आमच्या मोतीक येतात हांवें कित्याक म्हज्या पेल्याक बक्षीस जाय आनी दुसऱ्यान हांवें ताका कितले फावटी बक्षीस जाय कितले फावटी बक्षीस जाय म्हूण विचारल्या सवालाक आयच्या वाचपांत आमी जाप सोदली जेजू म्हणटा 7 फावटी न्ही बघा 770 फावटी हे सवाल हांवें तुमकां विचारलें तर तुमची अभिप्राय कितें आसली कितले फावटी तुमी बक्षिताय आसल्यात
कितले पोटी बक्षी येत तुमच्या प्रकार? 1 पोटी, 2 पोटी, 5 पोटी, 10 पोटी, कितले पोटी बोक्सूंक जाता तितले पोटी. सोसणी काय सुकल्या उपरांत हांव बोक्षिना तितले पोटी कितें म्हणटात? पेद्रू की होस्सू दुबाव आसलो कित्याक पेद्रू जेजू सांगता समकतलो ताच्या मिसां पळयना वेळार आनी जेजून पेद्रूक सांगलें, पेद्रून आयकलां तुवें तुज्या पेल्याक बक्षी जाय, पेल्याक बक्षिया. पूण जेजून तांकां सांगून नासलें कितले पोटी बक्षीचे म्हणून. त्या पासून पेद्रूच्या तकलेंत हो दुबाव आसलो आनी त्याच पासून पेद्रू विचारता, सम्या हांवें म्हज्या पेल्याक कितले पोटी बक्षी येत? 6 वर्सां पयलीं हांवें एक चलनचित्र पळयलें, मुन्नाबाई ना लागे रहो मुन्नाबाई म्हणून 6 पळयलें जावंक पुरो, संजय दत्ताचें ती पिक्चर. तातूंत एक अशें सीन आसा, ताका आनी सेक्युरिटी मदें कितेंगी घुसपट गोंदळ जाता आनी सेक्युरिटीचो येवन संजय दत्ताक मुन्नाबाईक एक कन्सुलाक मार घालता इतल्या कुशीन. पूण संजय दत्त तो मुन्नाबाई गांधीजीचो अनुयायी, फॉलोवर ऑफ गांधीजी. गांधीजीन कितें म्हणलां, जेजून सांगले परवीं, कोणी तुज्या एका गालाक तापड मारीत तर कालें कर आनी एक गाल दाखय. त्या पासून मुन्नाबाई म्हणटा तुवें म्हाका इशल्यान मारलें धर आनी एक गाल म्हूण. सेक्युरिटीच्याक राग येता आनी ह्या गालाक ओन्नेक मारता. संजय दत्त रागार पेटता, मुन्नाबाई रागार पेटता आनी सेक्युरिटीच्याक एक मूठ मारता आनी सांगता, गांधीजीन इशीन मारल्यार इशिल्लो गाल दाखय म्हणला. इशिल्ल्या गालाक मारल्या उपरांत कालें करीचें म्हणून गांधीजीन सांगूं ना, ताका हांव कालें करता. पळया मगाच्या न्हू, गांधीजीचें तत्व जावन आसलें, कोणी तुका मारता जाल्यार ताका तूं पाटी मारी नाका. जेजू ही आमकां थंयच सांगता बोक्सण्या विशयांत, जर कोणी तुका दुखयता, कोणी तुका आड रावता, आड उलयता, तुका मारता, तुका बेजाराय हाडटा, ताका तूं पाटी दुखय नाका, ताका तूं पाटी बेजार करनाका, ताका तूं पाटी मारी नाका. न्हय 1 पोटी बक्षी 2 पोटी बक्षी ना, ताका तूं वायट कर नाका. कितले पोटी बोगसूंक जाता तितले पोटी बक्षी. तेंच जावन आसा तत्व जेजून आमकां ह्या वाचपा मुखांतर सांगचें. कितले पोटी बोगसूंचें आमकां कळ्ळें तर आमी कित्याक बक्षिचें म्हणलें दुसरें सवाल आमच्या मतींतच उरता न्ही. आमी कित्याक बक्षिचें म्हणून आमच्या पवित्र पुस्तकांत थंय हांगा साबार कडेन जेजू आमकां सांगता. थोड्यो संगती आमी आज नियाळ करया. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू, बक्षूंचें जावन आसा आमची अस्मिताय. इट इज आवर आयडेंटिटी. आज काल आमकां भायर लोक केणटा, आमचो इगोर्चो नाश करता, पुटयता, आमकां मारता. कित्याक पासून आमी वचून तांकां कांय करना न्ही. आमी बक्षिता तांकां. आमी शांतीची मनशां. आमी कोणाक कांय पाड करना, अन्याय करना. ती आमची अस्मिताय. दॅट इज आवर आयडेंटिटी. ही अस्मिताय आमकां खंयच्यान लाभल्या? कोणें दिल्ली ही अस्मिताय, ही आयडेंटिटी आमकां? जेजून न्ही. कुर्सांत हांव ताणें आमकां बक्षिलें. आमी पेल्याक आमच्या बक्षूंक जाय म्हण जेजू आमकां आपोवणी दिता. ही अस्मिताय कातोलीकपणाची, क्रिस्तांवपणाची, जेजूची आमी सांबाळूंक आसा, आमी बक्षूंक आसा. दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बक्षिल्ल्या वरवीं आमची पदकां बक्षतात. खंय आमी असलें मागणें म्हणटा, जशें आमी पेल्याची पदकां बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस. खंय आमच्या बापाच्या मागण्यान न्ही. तर आमची पदकां बक्षाचे तर आमी आमच्या पेल्याची पदकां बक्षूंक आसात. ते दाळा देवाक आमचें मागणें मान वता. आमी म्हणचे ते आमच्या बापाचें मागणें देवाक मान वता. तिसऱ्यान जायते मनोवैज्ञानीक बरेपण आसा, सायकोलॉजिकल बरेपण आमकां लाभता. कितल्या जाणां टेन्शन आसा, तकली पडापड टेन्शन, स्ट्रेस आसा साबारांक न्ही, सगळ्यांक आसा. एक कारण कितें गोता की तुमच्या टेन्शनाक, स्ट्रेसाक? आमी बक्षिनासतना रावचें, बक्षाणें दिनासतना रावचें. जेन्ना आमी आमच्या पेल्याक बक्षिता, तो एक भार आमच्या मोतींतावन, मांड्यांतावन गेलो, माथ्यांतावन गेलो. आमी फ्री आसता मायंडान, स्ट्रेस आसना आमकां. साबार फावटी आमकां आमच्या दुस्मानाक मोतींत सयत दवरूंक नाका. तो आमचो दुस्मान न्ही. ताका आमच्या जिवितांत कसलोच वांटो ना, जागो ना. पूण जेन्ना आमी एकल्या बक्षिना न्ही, तूं खंयच्या संवसाराच्या खंयच्या पंथाकी वच,
त्या मनशाक तूं खंय व्हांवून व्हरताय तुज्या मोतींत व्हांवून व्हरताय तुजो दुस्मान कोण तुका नाका तो तुजोच तुज्या मोतींत तुज्या चिंतपाचो एक वांटो जावन तुजे सांगाता हर एक कडेन वेता बक्षिल्लें तर एक भार तुज्या मोतींतान उणो जातो न्ही साबार पोटी कोण कितें सांगून वेतात खुशालायक सांगून वेतात तांच्या मोतींत कितें आसना आमकां दुखोवचें वा आमकां अन्याय करचें पूण आमी समजून घेतना सूख रितीन समजून घेता आनी आमच्या मोतीन दवरता नेक्स्ट टायम तो येताना तूं आमचे लागीं बऱ्यान उलयता आमकां उलोवंक जायना कित्याक आमी बोगसूंक ना ताका ताच्या मोतीन कांय ना पूण ताचे विशयान आमच्या मोतीन साबार संगती आसात बक्षिल्लें तर उपरांत मोगाच्यान आमी कित्याक बोगसूंक जाय म्हळ्यार आमकां जायते हेर शेगूण आसात आमी मोग करता म्हणटा आमी सेवा करता म्हणटा आमी पेल्याच्या गरजांक पावता म्हणटा पूण आमकां बोगसूंक कळना तर ते उरले सर शेगूण न्ही वेस्ट जर आमकां बोगसूंक कळीत ना तर आमकां आसचे हेर शेगूणय वेस्ट आमी बोगसूंक शिकूंक जाय त्या पसत जेन्ना आमी बोगशिता आमचे मागणे देवाक मानवता पळयत पुस्तकान वांजेलांत आमी आयकता जर तूं तुजी काणीक भेटोवंक वेदी लागीं वेताय तर जर तुका उडास आयले तुज्या भावा विरोध तुका कितें आसा तुवें कितें कर तुजी काणीक ती थंयच सोड वच तुज्या भावा कडेन राजी जा आनी उपरांत पाटी ये आनी तुजी काणीक देवाक तूं भेटय त्या दाळा तुजी काणीक कोणाक मानवतली देवाक सर आमची मागणी देवान आयकचे आमची काणीक देवाक मानवाचे तर आमी बोगसणेची मनशां जावंक जाय कुटुंबांत आमच्या संबंद वाडयता न्ही गे बोगसणें कुटुंबांत चड उणें जाता की तुमच्या चड उणें जाता की राग दवरून चल्ल्यार मनस्ताप दवरून चल्ल्यार कुटुंबाक कितें जाता आमकां कळीत आसा त्या पासून बोगसून आमी गेल्यार कुटुंबांत संबंदी आमच्या वाडटा उपरांत मोगाच्यान आमी कित्याक बोगसूंक जाय म्हळ्यार आमकां जेजून बोगसणें दिवंक शिकयलां बोगसूंक शिकयलां जेजून कुर्सांत रावनूच आमकां बोगशिलां त्या पासून आमी बोगसणेची मनशां जावंक जाय आमकां सरकार वचूंक जाय गी तुमकां सरकार वचूंक जाय गी सरकार वचूंक जाय तर आमी बोगसण्याची मनशां जावंक जाय जेजून आमकां बोगशिल्ले बरी आमी पेल्याक बोगसूंक जाय निमाणें आमकां समेस्तांक गूण जावंक जाय न्ही गी जेजून कितें म्हळें सबारांक गूण करतना समाधानेन वच तुजी पातकां तुका बोगसलीं जेन्ना आमी बोगशिता आमची पातकां बोगसतलीं जेन्ना आमची पातकां बोगसतलीं आमी गूण जातल्या जर साबारांक आनीक पिडयतावन बरेंपण मेळना आमी गूण जाते ना तर एक पटी गुंडायेन आमच्या काळजा भितर आमी चिंत्या आमी आमच्या पेल्याक बोगशिलां गी आमच्या भावाक वा भयणीक आमी बोगशिलां गी आमी बोगशी आयच्या दिसा तवळो समयाचें बोगसणें आमकांय मेळटलें तर मोगाच्यान आमी दिमी घालया आमकां संपूर्णपणी आमी समयाक समर्पिया आमच्या अंतस्करणाची आमी तनकी करया कोणाक हांवें बोगसूंक आसा कोणाक हांवें बोगसणें दिवंक आसा पयल्यान पयलें आमच्या घरास आमी पळोवया कुटुंबा मदें मनस्ताप आसा गी कुटुंबाच्या सांग्यांक हांवें बोगशिलां गी वा कुटुंबाच्या सांग्यांक हांवें साहित्या संगतींनी शिरकावन घालां गी तांचे विशयांत हांव पाड उलयलां गी तांचो मान हांवें काडला गी तांकां हांवें दुखयलां गी आमच्या शेजारा कोणाक हांवें दुखयलां गी ताका हांवें बोगसूंक ना गी एक घडी बरो आमच्या अंतस्करणाची आमी तनकी करया आज हांव आनी तूं हांगातान पाटी वेताना आमी समेस्तांनी बरीं जावन वचूंक जाय गूण जावन वचूंक जाय जर आमी गूण जाय तर आमी आमच्या पेल्याक बोगशी जाय त्या दाळा आमचीं पातकां बोगसतलीं आनी आमकां जें कितें आमच्या मोतीक आनी काळजाक बरेंपण आपणावंक आसा मेळोवंक आसा तें खंडीत जावन समी आमकां दितलो
पातकामुची बोगोस. आमचो हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. बोगोस सोम्या पातकामुची बोगोस. म्हाका नो थोडोच वेळ उरला. ह्या थोड्या घडयांनी आमच्यो थोड्यो गरजो आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमचे समर्पण आमी आमच्या सोम्याक करया. सोम्याक कळीत आसा हांव आनी तूं हांगासर कित्याक आयल्या म्हणून. आमच्या काळजाचे सर्व अत्रेक सोमी जाणा. सर आमच्या आशा सोमी जाणा. तो नेणा आसलो देव न्हय. तो सदांच आमची जतन घेता. आमची सत्राय तो काण घेता. आमकां कितें जाय म्हूण ताका कळीत आसा. तरी पूण उक्त्या मोनान आनी काळजान जें कितें जाय तें आमी आमच्या सोम्या लागीं उसारया. मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हूण सोम्यान सांगला. हो आदेश आमी पाळया. मागया तर आमच्या कुटुंबा पासत, कुटुंबांतल्या सर्व सांद्यां पासत, जर काजारी जोडी आसात मागा तुमच्या पती पासत वा पत्नी पासत. तुमच्या भुरग्यां पासत मागा. मुखल्या दिसांनी भुरग्यांच्यो परिक्षा प्रारंभ जातात. सबारांक तांचो बेस विंचून काडूंक आसा. उन्नत शिक्षण करूंक खंयच्या फिल्डाक तांणी वचाचें म्हणून निर्धार काडूंक आसा. ह्या सर्व तांच्या निर्धारांत तुमच्या भुरग्यांक देव आदार दिवं दी म्हणून भुरग्यां पासून आमी मागया. कुटुंबांत जायतीं पिडेस्त वा प्रायवंत भाव भयणी आसात. तांच्या गरजां पासून आनी तांच्या इराद्या पासून आमी मागया. तांची पिडा सोसून व्हरूंक जाय आसची सर्व सकत देव तांकां फावो करूं दी. कुटुंबांत वयल्या वयर कश्ट येतात, अनवार येतात. कितें करचें म्हणून कळना. पूण सोम्याक सकट कळीत आसा. तो आमची मागणी आयकता. आमचे कुटुंब संपूर्णपणी सोम्याच्या हाती आमी समर्पण दिवया. आमचो वावर आमी सोम्याक समर्पिया. आमचे काम आमी सोम्याक समर्पिया. कामाच्या जाग्यार कश्ट आसात, सडुणें जालां, आर्थीक संकश्ट आसात. हे सर्व आमी सोम्याच्या पांयां तळी दवरया. सोमीस तें सांबाळून व्हरतलो आनी आमकां जें कितें जाय तें फावो करतलो. निमाणे मगाच्या भाव भयणीनो, कोणाक आमी बोगसूंक आसा तांचो आमी उडास काडया. कोणें आमकां दुखयलां तांचो आमी उडास काडया. तांकां आमी बोगसूंक प्रयत्न करया आनी तांकां बक्षिया. आमकां बरेंपण मेळटलें. आमच्या कुटुंबाक हाचे वरवीं बरेंपण मेळटलें. आमच्या जिविताक हाचे वरवीं बरेंपण मेळटलें. जाणी आमकां तांचे पासून मागोवंक विसारला. एक घडीभर तांचोय आमी उगडास काडया. देव तांकांय आदार दिवं दी. तांच्या जिवितांत ती सबार बेसांवां वतून तांचे कुटां आमी देव बरें करूं दी म्हूण आमी मागया. ही सर्व आमची मागणी सोम्याक समर्पून आतां आमी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी आयती करून तयार जावया आनी गावया येद्या व्हडा साक्रामेंता. साक्रामेंता
करूया पोरविल्या त्या रूपा बदला नव्योरीती आदार्या सर्वोमेच्या अस्करिष्या बाळाचे बळदेव्या जशे बाबा तशे स्फुटा उल्हासाने स्तुतीचा बोलती महिमा ससना ससना एका साळ्या हरसीता तुका दोघांच्या स्पिरिटा समासाने नावडता. प्रार्थूया. ए देवा विचित साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन तूं फावो कर. सो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. Yexuro haurai sumia samujidai tache sange astana upgun maka bogana somya so उजवो हात मुझे रासा दिसरा ताचे संगी असताना कसलीच भिरांत म्हाका ना. ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय. सोमी मुझे व्हरतें दास ताका खंयचें सरी जायत. मोनान एक जण बावडता एक गोठ जमल्या सोम्या तुजे भोवती
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सोबे आसू. मगळ भाव बहिणो, आज जेजूच्या तेंपला भेटवणीचे फेस्त पवित्र सभा आचरण करता. ह्या मारिफात समर्पित जिने जियेतल्या पासोत मागोंक आज पवित्र सभा उलो दिता. सर्व धार्मिकां, सर्व याजकां बसोत आनी समर्पित जिने जियेतल्या बसोत आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी मागया. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार जेजूक तेंपलांत तेज्या आवयन आनी बापायन मोरयेन आनी जुजेन भेटयल्लें तें घडीत आज आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा. पयले फावटी पवित्र स्नान घेवंक तेंपलांत भेटयल्लो उडास आमी काडुया. पवित्र स्नान मारिफात देवाची भुरगीं जावचें आपोवणें आमकां लाभलें आनी ह्या आपोवण्या प्रकार जियोवच्याक आमकां हर एकल्यांक उलो दिल्लो. तो उलो पाळून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आज पवित्र सभा आमकां हर एकल्यांक आपयता. आनी ह्या खातीर धार्मीक जावन याजक जावन त्याच स्वाम्याची सुवार्ता परगट करची हातेरां जावच्याक आमच्या भोंवतणच्या आमच्या कुटुंबांतल्या बाबा भयणींक तो सुविसून, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणां विसून ताचे मिसां मुंदारून वरच्याक तो स्वामी तांकां आपोवन दी म्हणलें आमचे हर एकल्यांचें मागणें जावन दी. जायते फावटी स्वाम्यान दिल्लें आपोवणें पाळच्याक आनी त्या आपोवण्या प्रकार जिवीत मांडून हाडच्याक फाटीं सरल्या खातीर देवा लागचें बोगसाने मागया. नितळ काळजाने मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून संगता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसोत भगेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कासनाच्या जिविता पावूं. आमेन. So
वाचूया. सर पदवेदार आणि सासणाच्या देवा, तुझ्या एकल्यास पुताक आमचे पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी संभ्रमता. आमची काळजां आनी मोतां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी स्वता तो स्वामी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी आत्रेकता तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबाराचो सरेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत, कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको धोब्याच्या खारा सारको रुपें नितळ आनी निर्मळ करतेल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणांनी सरेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुजलेमाच्यो भेटवण्यो सरेस्पराक मानतेल्यो, तशें आतां त्यो तांकां मानतेल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सरेस्पर स्वामितो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर स्वामितो. उबारा तुमचे दारवंत, तुमी दारवाट्यानो. मिटवून दारा तुमची बागलां, तुमी प्राचीन दाराणो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर स्वामितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोच सरेस्पर. बळिश्ट आनी धैर्यादीक झुजाणी जैतेवंत सरेस्पर तो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर स्वामितो. उबारा तुमचे दारवंत, तुमी दारवाट्यानो. मिटवून दारा तुमची बागलां, तुमी प्राचीन दाराणो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर स्वामितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोच तो दळबाराचो सरेस्पर, तोच तो महिमेवंत राजा. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर स्वामितो. हेब्रेवान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भुरगीं रक्तस्रावाची सैमांची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हसो वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपली मरणांत ताणें पाडव केलो. अशें मरणाच्या भिरांतेन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हणून तो अब्राहमाचो संततेच्याक आदार दिवंक. तशें जाल्यान सगळ्यांत ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे भोगसणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्ट वरवीं देवान ताका पयलें सुपार केलो. देखून आतां ताळ्ळेंत संपलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतेचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मोर्सो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजो बाळकाक ताची माय बाब भितर हाड आयलेल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अनभावार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज फाफसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची, फानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सडवणीची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सक्कड ताणी कर्ण जातस गलिलेयांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांचलाच्या वाचपांत 2 गडितां आसात. पयलें, मोरयेचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन ती नितळ जावचो दीस. दुसऱ्यान जेजूक तेंपलांत भेटयलेलो दीस. ह्या दोनी गडितांचे पाठतळ वा बॅकग्रावंड आमी पळोवया. एक आवय जर सुदैव संप्रदाया त्या समाजेंत एक आवय जर भुरग्याक जल्म दिता ती 40 दीस पर्यंत अशुद्ध उरता. तिचे अशुद्धपण तिणें पयस करूंक तिणें देवाळाक ये जाय आसलें आनी देवाळांत मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार कितें खाणीक भेटोवंक फरमायलां तें तिणें भेटयचें आसलें. तवळ मुसर तिणें देवाळाक येवंक ना, कित्याक ती जर देवाळाक आयली देवाळ अशुद्ध जाता म्हणून. त्या पासत तिचे अशुद्धपणाचे दीस काबार करूंक
म्हणून 40 दिसा उपरांत ती देवाळाक आयिल्ली. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. ती येवंक आसली त्या पासून तांणी बाळकाकी थंयसर देवळाक हाडलें आनी बाळकाचें समर्पण देवाक केलें. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय. सुदैव संप्रदायांत हें करतात. कित्याक? हाचें बॅकग्रावंड कितें आमकां कळीत आसा. इस्रायल परजा इजिप्तांत कश्ट नासतना, फाराव्याच्या हाताखाल कश्ट नासतना देव मोइशेक तांकां सोडवून हाडूंक धाडटा. पूण फारावो इस्रायल परजेक पाटी धाडूंक आयकना. तवळ देव तांकां 10 कर्गां धाडटा. त्या 10 कर्गांतले निमाणें 10वें कर्ग जावन आसा प्रथम जनीत चरक्या भुरग्याचें वा मनजातीचें मरण. ज्या कुटुंबाच्या घराच्या दाराच्या दरवंतार शेळयेचें रगत सारोवन आसना, त्या राती जेन्ना देव त्या आंगणांतल्यान पाशार जावन वता, जर रगत देवाक दिसना शेळयेचें तांच्या दारवंतार, तसल्या घरांत असल्या प्रथम भुरग्याचें मरण जावंक आसलें. त्या दीस इस्रायल परजा तयाराय करून तांच्या दारवंतार रगत शेळयेचें पुसतात. पूण इजिप्त घरांक ते कळीत आसतना देव समकोन वेता. इस्रायल असो लोक आनी तांची भुरगीं वाचतात, पूण इजिप्ताची प्रथम जनीत भुरगीं ती मरण पावतात. फाराव्याचो प्रथम पूत तोय मरण पावता. आनी ह्या उगडासाक थंयसर देवान तांच्या प्रथम भुरग्यांक वांसयल्ल्या त्या उगडासाक मोइशेन हे नियम घाल्ले. तुमच्या प्रथम जनीत पुताक तुमी देवाळाक हाडन थंयसर तुमी समर्पीत करूंक आसा, तुमच्या भुरग्याक देवाळाक दिवंक आसा. मोगाच्या न्हू, ह्या वेळी मोरी तिच्या शुद्धपणाचे ते दीस काबार करूंक आनी जेजूक तेंपलाक भेटोवंक म्हणल्या खातीर खाणीक जावन बलिदान जावन कितेंगी देवाक दिता. आमी देवाक कितेंगी दिता. पूण हांगासर भोव अपुरबायेचें अनेक घडीत घडटा की देव सिमांव प्रावादी आनी अन्ना प्रावादी मुखांत्र आमकां सोडवून दिता. सोडवून दरा पासत मोरी बलिदान देवाक दिता आसतना देव आपल्या पुताकच बलिदान जावन संवसाराक पाठयता. मोगाच्या न्हू, आमी उपरांत पळयता 2 प्रावादी आमकां दिसतात, सिमियांव प्रावादी आनी अन्ना प्रावादी. हांच्या जिवितांत आमच्या जिविताक आमी कितें लिसांव आज शिकयत. सिमियांव प्रावादी पवित्र आत्म्यान बरोवन जेरुसलेमांत आसलो. तो त्या दीस देवळाक येता, कित्याक पवित्र आत्मा ताका थंय धाडटा आनी तो बाळकाक घेवन सांगता, आज हांव संतुश्ट जालो. हांवें आज सोडवण देखली. म्हज्या सोडवणदाराक हांवें पळयलो. म्हाका कितें जाय आसलें तें हांवें जोडलें आनी म्हाका समाधानान वशेत आनी म्हाका समाधानान जियेव येत. मोगाच्या न्हू, असलो मनोभाव म्हजो आनी तुजो आसा गी आयच्या दिसा. हांव आनी तूं आराधनाक आयल्या, ह्या मिसाक आयल्या, हांगासर आमी जेजूक भेटता, जेजूक आमी सेवता, जेजूक आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत घेवन भायर वेता. आज आमी आमच्या जिवितांत सांगूंक शकता की हांवें आशिल्लो तो जेजू म्हाका मेळ्ळो. हांवें अनुभव करूंक आशिल्लो तो जेजू म्हाका भेटलो आनी म्हाका कितेंच नाका, म्हाका इतलें पुरो. असलो अनुभव म्हाका आनी तुका जाता गी. असले चिंता म्हज्या आनी तुज्या मोतींत येता गी. म्हाका जेजू मात्र पुरो आनी म्हाका कितेंच नाका. दुसऱ्यान अन्ना प्रावादीन ती वचून जेजूक पळयलें तसोन इस्रायलाची सोडवण राखून आसल्या त्या इस्रायल लोकांक सुदैवांक वचून जेजू विशांत परगट रितीन परगटता. आज हांव आनी तूं अन्ना प्रावादीना प्रमाणे ह्या प्रकार आमच्या कुटुंबांत वा शेजारा जेजू विशांत कितें म्हणी सांगूंक आमकां जाता गी. कित्याक आमी जेजूक आज पळयलो, जेजूक आज अनुभव केलो, जेजूक आज आमी हांगातावन घेवन वेताना अन्ना प्रावादीन तिचे प्रकार या तिचे प्रमाणे तिचे परीस आमी कितेंपणी आमच्या समाजीक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या शेजारा जेजूक दिवंक शकता गी. जेजू विशांत सांगूंक शकता गी. आमी चिंतून पळोवया. ही सुकुरपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. देव आमकां जाय आसची बेसावा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या आनी वायना रुपान ताचें मांस आनी रगत जावन आमच्या काळजांत येताना आमकां तो फावो करून दी म्हूण आमी मागया. पानांको 12 बाबा
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्वर आमच्या सर्गींच्या बापा, कथा विनशळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाची बली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तस आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुज्या महिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकार म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारको एकलो सुपूत तुजो सासनीक बागेली तुजे महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे अवकार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाडचो राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवंदाराक संतोशान आमी मेळूंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरान सुसुवीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन
जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बामणीचे काकुळकर तांकां तुजे सगळे मेल्यांत सुमयता तुजें पद जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सभेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाते भगवान जुजे तिचो पते भगवान धर्मदोत भगवान जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजे महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नाम पवित्र जावं, जे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान नतरेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळकर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळकर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळ्यान तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फावो ना पुनरांस म्हाका सोम्या तुये मोगांतेका स्वागत करता. गडबड पिडा काळीज म्हजे नंदन जावं ते तुज्या येल्या उंड्या पार तूं काळजावूं म्हजे आत्मी पोशण जाताय. उंड्या रूपार तूं काळजावूं म्हजे आत्मी पोशण जाताय. सेवच्या तुका नापावो म्हाका पूण म्हाका तूं कृपे
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या पोन्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुदाच्या कुडी रक्तच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटां जेवची थान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संभ्रामीक आशिर्वादा खातीर तुमच्यो तकल्यो बागयात. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूं आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावूं तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोका. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र तळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक पूर्ण शेतसो डिरेक्टर मनादी आशिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां बरो येवकार मागतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन येयल्ले मनादीक दियाकोन नॉर्मन मतायस गांवान कुप्पे फादाव पिरगजीचे आवय बापोयक एकलोच भुरगो. देवाच्या शेतांत वावर करूंक कितेंच उणें करनासतना आवय बापायनी ताका धाडिल्लें जावन आसा आनी आज दियाकोनाच्या पावंडार आसात आनी प्रस्तुत कॉर्डेल फिरगजेंत दियाकोनाची सेवा ते दिवन आसात आनी बेगीनच म्हणजे एप्रील म्हयन्यांत तांकां याजाकी दिक्षा लाभतली. ताजे उपरांत एक फुल फ्लेज्ड याजक जावन आमचे मदेगात येवंकी साध्य हांगासर येवंक तांकां जायतो अवकाश मेळटा. मोगाळ दियाकोन भावानो, तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगतपण दिलें. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. तांकां आमी हांगासर येवन ह्या आराधन आनी देस्तपणे देवाच्या उतराचो नियाळ दीस मनीस जाल्ल्या वेळार भोव संतोशान भोव खुशयेन हांगासर आयल्यात आनी आयचें भक्तीपण चलोवन येलां. हांगाच्या पूर्ण शेताच्या डिरेक्टर मनादीक आशिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवांनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें मिसांव सुफळ जावं दी आनी याजाकी दिक्षा घेवंक थोडेच म्हयने उरल्यात आसा. तुमच्या याजाकी दिक्षे मारिफात जायत्या लोकांक जेजू सरशी हाडूंक तोच सोमी जुजे वास सोमिया जेजू मारिफात फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमसरांत संगात पोवन दिल्ले आनी कुमोग केल्ले फरांगी पेटे कोवेंताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दीपक बाप तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमचो दीस आनी तेच बरें हांगासर धार्मीक भयणी आसात. आज धार्मीक असो समर्पीत जिणेचो दीस जावन आसा. तांचे फेस्ताचो दीस आस. बरें फेस्त सर्व धार्मीक बाबा भयणींक आमी मनादी बाबा सिसरे बेल्लो आनी म्हज्या नांवान तुमकां मागता. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने विवियन डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीवन मेंडीस
आनी सर्व सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजुजे वास बाबा मुखांद्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेर Deacon Bushia Mogachano, Hia Puntalare, Zuzevas Bapa Makantre, Hame Magale, Deu Maka, Dita Mundla Vishwas Yona, Zaiti Hanga Saretat, Ani Zaite Bare Ponjortat, Zaiti Yona, Amkan Kaletat, Pananga Sere, Zalne Bare Ponu, Tumi, Herang Koloncha Makantretse, Te Ruzu Karamno, Hame Sangchen Zaunasa, Dekona. पातयेने विश्वासाने जुजेवाजाकडे मागोन बरयले ते सवा आनी जायत्यांनी मागोंक विचारले ते सवा जावं पुरो आतांच्या विविध रितींनी हांगासर मागोंक ते सवा येवची ही सर्व जुजेवाज बापा कडेन तांणी विनंती करची ताच्याच पांयां तळी ती अर्पून तो फावो करता म्हणलो तो विश्वास पातयेनी भावार्थ आमी धरया आनी हांगासर जावच्या ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया. मोगाचनो जिवितांत जायते मागला जायते आपणायला आनी जायते बरेपण लाभा जाय म्हणून पातयेन मागले आनी जुजेवाजा मुखांत्र मेळिल्ले हांगासर अर्गां पाटयल्यात. घरांत शांत समाधान सबार तेंपा उपरांत फावो केल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात. सैरिके खातीर ह्या थळार येवन मागलें बरी सैरीक दोगांक लाभल्या खातीर ताणें अर्गां दिल्यात. उपकारा खातीर मागलें उपकार मेळिल्ल्या अर्गां. भुरग्याक बरी मोत मेळच्या खातीर एकल्याचो ताळो दूख आसलो गूण केल्ल्या खातीर बरी भलायकी मागली आनी ती भलायकी दिल्ल्या खातीर परिक्षेंत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्ल्या खातीर कॅनडा आसल्या एकल्याक पार्ट टायम काम मेळिल्ल्या खातीर MNC कंपनींत बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात. ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर वडिलां मागतात. मोगरी फुलां बरीं जावच्या खातीर कुटुंबांत शांत समाधान वस्ती करच्याक सर विज्ञान वरां पिडे शिडेतां राखच्या खातीर भायल्या गांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक घर जगो जाता तितल्या बेगीन नांवार जावच्याक भुरग्याचे देणें फावो जावन येवच्या वर्सा त्या भुरग्याक सांगाता ह्या पुणतळाक हाडून येवचें भाग लाभच्या खातीर मागला. एकल्याचे पयशे पाटी मेळच्याक रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामाची बऱ्या सांबाळाची विजा मेळोवंक घराचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक बहिणींचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक बहीण मागता. 11 वर्सांच्या चेरक्याक बरी भलायकी मेळोवंक 35 वर्सां प्रायेच्या चल्याक बरी सैरीक मेळोवंक मागला. दुबयंत ताचें बिझनेस बऱ्या रितीर चलोवंक एकल्याक इंटरव्यू पास जाल्यार कामाक आपयनात बेगीनच कामाक आपोवंक एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळच्याक काजार जावन 6 वर्सां जाल्ल्या एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक आमाल पिवणें पयसान घरांत शांती राज करच्या खातीर घराचें काम बेगीन स्पोंता पावोवंक थायरॉयड गूण जावंक जाग्या खातीर कुटुंबाचें आनी दिवच्या दोशीतां राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक 6 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर 5 जाणांनी बरें काम मेळच्याक मागला. BP शुगर नॉर्मल जावंक तेगांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकिल्लें उडासांत उरोवंक आनी बरें मार्क्स काडूंक कोर्टांत आशिल्ल्या जाग्याची केस बेगीनच इत्यर्थ जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक हर्द्यांत आशिल्ली दूख गूण जावच्याक रोसाचें आनी काजराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक जिणेंत सारको निर्धार घेवंक मतीक उजवाड मेळोवंक कामांचो सांबाळ चडोवचे खातीर दुबयंत अशें एकल्याचें गाडयेचें लायसन्स बेगीनच मेळोवंक BSc नर्सींग शिकचे एकल्याक बरेंकान शिकोवन बऱ्या अंकांत उत्तीर्ण जावंक दोळ्यांक दिश्ट पाटी मेळच्याक एकल्याक इंटरव्यूंत सिलेक्ट जावंक एकल्याच्या तकलेची एलर्जी गूण जावच्या खातीर केप्पाटे शेळ खोंकली गूण जावंक हात दूख आनी शुगराची पिडा गूण जावंक
राती सारकी न्हीद पडोंक दोगांक एका दादल्यान दुसऱ्या स्त्रियेच्या संबंदांत पयस रावन कुटुंबाच्या मोगाक कारण जावंक केस जडचें उणें जावंक 6 जाणां जोड्यांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला जुजेवाज बापाच्या आदार मेळच्याक भुरग्यांक मोतीक शांत समाधान आनी बरी भलायकी फावो जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक पिडे खातीर किमो घेतल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक आतांचें घर बऱ्या मोलाक विकून वचून कोडयाळ वस्ती करूंक फावो जावच्याक पॅनकार्ड गूण जावंक शिकपांत बरें काम मेळोन नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक पाटीर आसलो गाय गूण जावच्या खातीर एकल्याची काळजाची पिडा उस्मड दोळ्यांक शाय येवची आनी नाना रितीची पिडा गूण जावंक दोनी पांयांची गांठी गूण जावंक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक 4 कुटुंबांनी शांत समाधान मेळच्याक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक फेब्रुवारी 12 तारीखेर परगांवांक वेचे एकल्याक बऱ्या रितीर वचून थंयसर काम मेळच्याक मार्चांत जावच्या पब्लीक परिक्षेन बरें आनी शिकोवन पास जावंक चोरी जाल्ल्यो वस्तू जाग्याचे रेकॉर्ड नाना तरांचे घराचे दाखले बऱ्या तरान फाटी मेळोवंक 5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर हॉटेल मॅनेजमेंट करच्या एकल्याक सिमला ट्रेनिंग बऱ्या रितीर कंप्लीट करूंक आदार फावो जावच्याक धरिल्लें काम पंथा पावोवंक एकल्याचे थायरॉयड वर्टिगो युरीक ॲसीड समस्ये गूण जावंक एकल्याक PR विजा एप्लाय केल्ल्या बेगी मेळोवंक घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबाच्या सर्वसद्या बरी भलायकी मेळच्याक अल्सर गॅस्ट्रीक गूण जावंक पॅरालिसीस आनी गँग्रीन गूण जावच्याक गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फडाफड रावंक पोटांत दूख आनी मोशनाचे समस्ये सारके जावंक डायबिटीस कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक एकल्यान पासपोर्ट रिन्यू करूंक एप्लाय केला बेगीनच मेळोंक रातीक सोपान पडचें रावोंक एकल्याच्या आंगाची खता एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक शुक्रा वरवीं ऑपरेशन जाल्लो पांयांचो घाय बेगीनच गूण जावंक कॅनडा पावल्ल्या कुटुंबांक बेगीन थंयसर बरें काम मेळोवंक फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीनच जावन कामांक आपोवणें लाभच्याक उत्तर प्रायेच्या स्त्रियेक समाधानाचें जिवीत मेळोवंक खाटयेर न्हिदून आशिल्ल्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी तिची चाकरी करतल्यांक समाधान लाभोवंक ह्या सर्व तेसावांनी आमच्या वैयक्तीक तेसावांनी आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारल्या आमी मागता म्हूण बसयल्ल्या सर्व तेसावांनी जुजवाज बाप आमकां बरेंपण मागोवन दिवन दी आनी ह्या पुणथळार हप्त्या मदें म्हयन्या मदें वर्सां मदें येवच्या हर एका भक्तिकांची काळजाचे यात्रेक जुजवाज बापाच्या ह्या अचर्यांच्या थळार देवातावन मागोवन हर एकल्याच्या जिवितांत अचर्यें भोगचें जोडचें देखचें भाग तांकां मेळोवन दी आनी सांगातास ह्या पुणथळाच्या अभिवृद्धेक येदोळ पर्यंत विविध रितींनी आदारशिल्ल्या सुदारशिल्ल्या कुमक केल्ल्या संगातपण दिल्ल्या आनी हांगासर भक्तीपण चलोवंक हांगासर आयिल्ल्या सर याजकांक येवच्या आनी येवंक आसच्या हर एकल्याक आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या हांगासर कामांक आदार सुंच्या आनी हांगाचें काम बऱ्या तरान करूंक कुमक करच्या हर एकल्याक जुजवाज बाप तांच्या जिवितांत बरेंपण दिवन दी आनी जायतीं भक्तिकां आमी बरें जोडून बरें मागोवन बरें आशेवन येता आमा समेज तांचे काळजाचे यात्रेक जुजवाज बाप देवातावन मागोवन दिता म्हणल्या त्या विश्वासान दिमी घालया आयिल्ल्या एकामेका खातीर हात वयर घालून मागया आनी बरेंपण ताकाय मेळोवन दी म्हज्या खुशी नाशिल्ल्याक मेळोवन दी म्हाकाय देव फावो करून दी दिंबी घालून एक आमच्या पांयेक नमान मरियानंद बापा हात वयर घालून दिंबयेर पडोवन मागची ती सकत जुजवाजान आमकां दाखोवन दिल्या आनी तीच सकत आमकांय लाभोवन दी आमच्या बापा सर्गींच्या नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर बगे मने देवात्मे मोबाप्या खातीर
कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र दुसादी सत्ता आणि सदा सर्वसदा आमेन. कॅन्सराची पिडा म्हणून थोड्यांनी भियेवन आमचे कडेन मागोंक विचारला. हे सगळें नितळ जावन बरी भलायकी जजवाज बाप फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान हांगासर ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया. ताच्या लदीनेंत भाग घेवया. सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांज जेवाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांज जेवास बापा, दुबळेकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज जेवास बापा, सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांज जेवास बापा, श्रीलंकान दगदवणेक सांपडल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांज जेवास बापा, मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांज जेवास बापा, भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच सौनवेच्या कातोलिक बावड जीव केल्ल्या सांज जेवाज बापा, कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांज जेवाज बापा, कष्टान संपडलेल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांज जेवाज बापा, देवाचेर भवर्त दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांज जेवाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांज जेवाज बापा, भवर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरल्ल्या सांज जेवाज बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचडल्या सांज जेवाज बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. नोवेनाचे मागणे. ये सांज जेवाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांज जेवाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटताले, तुज्या जिणेंत देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वणच्याक तूं सुटसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर, सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना, कळस म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असल स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल, देवाचें उतार प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज जेवाज दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणेंत नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बावडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावचे ना म्हणले. तुजे जिणे मरी फार शिकयलाय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टां जाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज जेवाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्यो गरजो जुजे वजा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. संगाता म्हणया.
सांजुचे वास देवाच्या मोगाळ विंगेत हांव केदीच पयस वचून आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासवांतावन आमकां राखून व्हर आवडटा काडवेच्या संगतीक बळी जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या पापान रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयल्या उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जियोंचे भाग आमकां मेळाचें कर आमीन सोम्याचे नावी आमचो आदार तांणी रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणेन सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणी आनी मोरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताजे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आज सांजुजे वासाच्या नवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवात हांव नेता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवं शेगी सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळों आमेन सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरान भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सासना संतोष भोगूंक पावो आमेन आनी त्या सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं आमेन सांजुजे वास बाबा ओगळा पाणी बांदोका उर्बा मागोन दी बाबा विघ्नां जाणे नाका
वसव विनंती कर बगेन कुसाचे करुवेन आमच्या देवा आमच्या पवित्रात्म्याची नवी आमेन.